भावा भयणीनो, एक बरोवणार अशें म्हणटा, इन द इवनिंग ऑफ आवर लायव्स वी विल बी जज्ड बाय आवर लव. आमच्या जिविताच्या शेवटाक आमच्या मोगाच्या कोरण्या वरवीं आमची जोडटी जातली. भावा भयणीनो, एका दिसा एक मारिया म्हणटा ती ओस्तोरी आपलें ऑफिसांतलें काम सोंपयतूच सांजे वेळार जेन्ना ती आपल्या घरा परतताली तेन्ना वाटेर तिका एक ओस्तोरी मेवता. आनी ओस्तोरी तिच्या हातांत 2 बॅगां आशिल्लीं, बाजारांतले कांय वस्तू तिणें हाडिल्ल्यो आनी तिचे लागीं हें बॅग व्हरूंक जायना आशिल्लें. आनी तेन्ना हें मारिया ती ओस्तोरेक पळयता, कित्याक मारियाचें काळीज चुरचुरतलें काळीज आसलें. मारिया आपल्यो गरजो फाटीं दवरून दुसऱ्यांच्यो गरजो फुडें दवरता तसली ओस्तोरी आसली. आनी तेन्ना हे मारिया फुडें सरता, ह्यो ओस्तोरेक आदार दिता आनी ह्यो ताच्यो दोनूय हातांत आसलेलीं बॅगां आपूण घेता आनी तिच्या सांगाता ती ओस्तोरेच्या घरा वेता. आनी घरा वेता आसतना वाटेर चलोवन ती वेताली आनी घरा वेता आसतना तिका मारिया गमून येता की ती एक विधवा, तिचो घोव सोंपला. आनी जेन्ना ती शेकी घरा पावली तेन्ना तें घराक पळयतूच मारिया एके भाशेन तोंडाकता, कित्याक तें घर एके भाशेन रावपा सारकें घर नासलें. थंयसर फावो त्यो वस्तू नासल्यो, लायट थंयसर नासली, फॅन थंयसर नासलें. कशे भाशेन ती थंय जियेताली हें पळोवन एके भाशेन मारिया तोंडाक जाता. आनीक मारिया दर दिसा येवन आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन तिका आदार करता, जावं तांदूळ हाडून साकर हाडून हे भाशेन तिका आपलो आदार दिता. आनी हे भाशेन तांचे दोगांयचे मदें संबंद वाडटा, ती दोगांय इश्ट जावंक पावतात. आनी ही ओस्तोरी आपल्याचें सूख आनी दूख मारियाक सांगता. आनी मारिया एके भाशेन कांय म्हयन्या आदीं तिका एके भाशेन मारिया आपल्याच्या इश्टां सोवेक उतर घालता, कशे भाशेन आमी तिका आदार करूंक जाता. आनी मारियान ताची इश्टां एके भाशेन एकठांय येवन हे ओस्तोरीचें घर जें रावपा सारकें नासलेलें तें एके भाशेन रेनोवेट कोत्तात. ती नवो आकार त्या घरांत हाडटात. फावो त्यो वस्तू नासलोल्यो त्यो थंय ती ताका हाडून दितात. आनी तेन्ना मारियाच्या इश्टां मदलें कोण मारिया लागीं विचारता, मारिया तूं अशें कित्याक म्हूण कोत्ताय? कशें तुका हे भाशेन करूंक इतलो दुसऱ्या सोवें तुका हुस्को, दुसऱ्या सोवें तुका मोग इतलो, अशें तुका कशें तुज्यान करूंक येता? कशें तूं कोत्ताय? आनी तेन्ना मारिया आपल्या इश्टांक सांगता, तिचे सोवें हांव जेजूक पळयतां. तिचो मोग करप, जेजूचो मोग करप. तिका केलें तें देवाक पावलें. भावा भयणीनो, पाप सायब फ्रांसीस आमोरीस लेतिसिया ह्या दाखल्यान अशें म्हणटा, लव is not a sentimental emotion but a choice that commits us to action. Love is not just a feeling of, is not about feeling good, but it is about doing good. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू तांकां मानेमेंता विशीं सांगतात, देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर. देवाचो मोग कर सगल्या काळजान आनी सगल्या तुज्या आत्म्यान. हो जावन आसा व्हडांतलो व्हड कायदो. पयले सुवातेर आमी देवाचो मोग करूंक फावो, कित्याक देवान आमचो मोग केला आनी त्या पासत आमी देवाचो मोग करूंक जाय. लव इज नॉट वन सायडेड, इट इज बोथ सायड्स, गिव एंड टेक. देव आमचो मोग करता, त्या पासत आमी देवाचो मोग करूंक फावो. दुसरे सुवातेर हो जावन आसा मानामेंत. दिस इज अ कमांडमेंट, दिस इज नॉट एन ऑप्शन. वी एज पीपल वी डोंट हॅव एन ऑप्शन, इट इज अ कमांडमेंट टू लव. आनी त्या पासत देवान दिला तें आमी
फॉलो करूंकूच जाय, आमच्या जिवितांत तो आमी पाडूंकूच जाय. जितलोय आमी देवाचो मोग करता तितली आमी पवित्र जावंक पावता, आमी पातकाक पाठ करूंक पावतल्या. जितली आमी देवाच्या मोगान आसात, संबंदांत आमी जियेता, तेन्ना आमकां दुसऱ्याचो हुस्को कितें तें कळटलें, दुसऱ्याच्यो गरजो कितें तें आमी कळटलें. आनी आमचो मोग देवाच्या, आनी आमी जेन्ना देवाचो मोग करता तेन्ना एके भाशेन आमचो संबंद, कसलो संबंद देवा थंय आसा, आर रिलेशनशीप विथ गॉड, होय आमकां कळत. बाबा भयणीनो, मोग ना थंय संबंद. दे कॅनॉट बी अ रिलेशनशीप विदाउट लव. मोग आसा थंय संबंद आसा, थंय मोग आसूंकूच जाय, नाजाल्यार हें रिलेशनशीप आनी उरचें ना. त्या पासत बाबा भयणीनो, आमचो मोग देवा सोवे कसलो संबंद तें दाखोवन दिता. आमचो मोग पेल्या सोवें. जोरी तर म्हाका म्हज्या भावाचो हुस्को ना, हांव भावाचो म्हज्या जो दिसता ताचो मोग करूंक हांव शकना, जाल्यार एके भाशेन बाबा भयणीनो, आमच्यान देवाचो मोग करूंक जायना. देवान आमकां आपल्या सारकी रचल्यात. त्या पासत जण एकल्याचे भितर देव आसा. त्या पासत एकामेका सोवें ताच्या जिवितांत आमी जेजूक पळोवंक जाय. एंड दॅट्स वॉट as I have told you in the beginning, that this love of command, this is a commandment. It is not an option. So we don't have an option. It is a command and we have to do it. Mother Teresa अशें म्हणटा, the hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread. बाबा भयणीनो, जायतीं जाण बाबा भयणां आसात जीं एके भाशेन मोगाक आशेतात. जे भाशेन मारियान ती ओस्तोरेक आपल्या लागीं घोडटा ते भाशेन आपल्याचो मोग तिका दिलो. सेवे चाकरेच्या मनान आपल्या लागीं घोडटा ते भाशेन व्हडल्यो व्हडल्यो कडेन वस्तू करूंक नात, पूण ल्हान ल्हान वस्तू जावं ते तांदूळ दिवन जावं साखर दिवन हे भाशेन तिणें जायती ताची सेवा चाकरी केली. बाबा भयणीनो, मदर तेरेसा म्हणटा, लेट अस डू स्मॉल थिंग विथ ग्रेट लव. व्हडल्यो वस्तू करपाची गरज ना, ल्हान वस्तू मोगान आमी त्यो करुया. आयज आमी सांतिनीची फेरगोजकारां कशीं बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सरशीं आयल्यान, आनी आमकांय होच गरीब दुबळ्यांचो हुस्को. आनी त्या पासत तुमी गरीब दुबळ्यांचो हुस्को धरून तांकांय तुमची देणी घेवन हांगासर आल्ताराशी तुमी ते दवरल्यात. होच हुस्को बागेवन फ्रांसीस शावेराकूय आशिल्लो. आपलो गांव सोडून देवाच्या मोगा पासत गरीब दुबळ्यांची सेवा चाकरी करून जेजूचो मोग ताणें गरिबां सोवें दाखयलो. आयज आमी हेंच करता, पूण जें आमी केन्ना आमी दुसऱ्याक दिता, दुसऱ्याक आमी आदार करता, तेन्ना एके भाशेन बाबा भयणीनो, दुरदुरें वाजोवप न्हय, कोणाकूच कळयन हांवें ताका अशें केलां तशें केलां असल्या मनान न्हय. तुजो एके भाशेन तूं जें कितें कोत्ताय दुसऱ्याक पासत एक चॅरिटी कोत्ताय, बरेंपण तूं कोत्ताय, तेन्ना दुसऱ्याक सांगो नाका, कित्याक हें देव पळयता. देव जाणा कसली कोरणी ती जावं, ल्हान गोडे ती वस्त जावं, पूण देवाचे नदरे मुखार ती जावन आसा व्हडली वस्त. सोहरन केरकेगार्ड अशें म्हणटा, इट इज बेटर टू बी चॅरिटेबल ऑन टायम देन टू बी ओवर चॅरिटेबल आफ्टर टायम. त्या पासत बाबा भयणीनो, तुमी कोणाकूच पळयतात जांकां आमची गरज आसा, कसली गरज ती जावं तुजे लागीं घडटा जाल्यार ताका त्या वेळार ती वस्त तुजे लागीं घडटा जाल्यार त्या वेळार ती वस्त न्हयच मागीर मागीर दिवन कसलोच फायदो ना. बागेवन पाप साहेब फ्रांसीस आमकां सांगता, आ चॅरिटी इज अ बॉन्ड दॅट युनायट्स अस. इट इज अ ब्रिज दॅट connects us with others. It is a hand that lifts the fallen. त्या पासत बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता, दुसऱ्यां सोवें आमचो हुस्को दाखयता, तेन्ना आमी देवाचो हुस्को करूंक पावता. दुसऱ्याचो मोग करतात तेन्ना आमी देवाचो मोग करूंक पावतात. सुरवात एक सांगलोली ते म्हणणे वरवीं, we will be judged by our love. In the evening of our lives we will be judged by our love. आमच्या जिविताच्या शेवटाक आमच्या मोगाचे कोरण्या वरवीं आमची
जुट्टी जातिली.